नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार पळोवया. 4 वरांच्यो खबरो. ओडिशातल्या भुवनेश्वर हांगा कालच्यान अखिल भारतीय पुलीस महासंचालक आणि पुलीस महानिरीक्षकांच्या परिषदेचें आयोजन जालां. 3 दीस चलपी ह्या परिषदेचें उक्तावण केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या परिषदेंत नवे फौजदारी कायदे, दहशतवाद आणि नक्षलवाद हांकां आळो घालप, घुवळी वखदांची तस्करी आडावप ह्या सारख्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या महत्वाच्या विषयांचेर भासाभास जावपाची आसा. ह्या परिषदेंत पुलीस सेवेंत मोलादीक योगदान दिवपी सेवे खातीर पुलीस पदकांचे वितरावण जावपाचें आसा. उक्तावण सुवाळ्यांत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी मार्गदर्शन केलें. ओडिशात भुवनेश्वर हांगा आयोजित केल्ल्या अखिल भारतीय पुलीस महासंचालक आणि पुलीस महानिरीक्षकांच्या परिषदेत आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटो घेवन मार्गदर्शन करतले. कालच्यान ह्या परिषदेक सुरवात जाल्या. राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या परिषदेक वांटो घेवपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदांच इच्छुक असतात. ह्या परिषदेचे महत्वाचे मुद्दे जाणून घेवन अधिकाऱ्यां मुखार नव्यो संकल्पना मांडपा खातीर प्रधानमंत्री सदांच उर्बा दितात. देशाक प्रभावित करपी अंतर्गत सुरक्षेच्या मुद्द्यांचेर प्रधानमंत्री ह्या परिषदेत मोलादीक सुचोवण्यो मांडपाची शक्यताय आसा. ह्या परिषदेक देशातली राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाचे पुलीस महासंचालक, महानिरीक्षक तसेच केंद्रीय पुलीस संघटनाचे मुखेली हाजीर आसात. उजो पालोवपी आणि संकट निवारण सेवा संचालनालयाचो नवो इमारत प्रकल्प राज्याच्या हिता खातीर पूरक थारतलो. हो एक महत्वाचो प्रकल्प आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पणजे सांतिनेज वाठारांत उजो पालोवपी दळाच्या नव्या इमारतीचे फीत कापून उक्तावण केल्या उपरांत जाल्ल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या वेळार आमदार जेनिफर मोन्सेरात, आमदार केदार नायक, मुखेल सचिव डॉ. व्ही कांदावेलू, उजो पालोवपी दळाचे संचालक नितीन रायकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उजो पालोवपी दळांत गोवा मुखेलमंत्री प्रशिक्षणार्थी धोरणा अंतर्गत प्रशिक्षणार्थ्यांनी केल्ल्या योगदानाची मुखेलमंत्री डॉ. सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत तोखणाय केली. उजो पालोवपी दळांत ह्या मुखार शॉर्ट टर्म कोर्सेस लेगीत सुरू करतले अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली. ही सगळी फॅसिलिटीज प्रोवायड जाल्या उपरांत म्हणजे क्लासरूम, लायब्ररी, लॅबोरेटरी, एवी रूम्स हे सगळे पळयल्या उपरांत म्हाका दिसता वी कॅन स्टार्ट विथ द शॉर्ट ड्युरेशन कोर्सेस इन डिजास्टर मॅनेजमेंट विथ द एफिलिएशन विथ द डिजास्टर मॅनेजमेंट कॉलेज. म्हणजे गोंय हे अशा पद्दतीचे इट इज नॉट ओन्ली द फायरमॅन आनी पर्सनल मॅन. आता ज्या पद्दतीचे डिजास्टर जावपाक लागल्या त्या खातीर वेगवेगळे डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे नवीन कोर्सीस इंट्रोड्यूस जाल्या आणि ते भुरग्यांनी आफ्टर ग्रॅज्युएशन दिस इज अ शॉर्ट टर्म आनी लॉंग टर्म कोर्सीस शिकपाची गरज आसा. आणि त्याच खातीर नाव ऑलरेडी म्हणजे बॅचलर इन वोकेशनल इन डिजास्टर्स अशाय पद्दतीचे कोर्सीस जे आसा पळय न्ही थोड्याशा कॉलेजींनी इंट्रोड्यूस केल्या. सो दॅट आमी प्रेजेंट स्टेजीचेर तरी विथ डिप्लोमा कोर्सीस किंवा शॉर्ट टर्म ड्युरेशन कोर्सीस हे फुडल्या वर्सांतल्यान जुनांतल्यान आमी हांगासर सुरू करपाक शकतले. फोंड्या लष्करी दळाच्या केंद्रात आयज जाल्ल्या पासिंग परेड कार्यावळीत 1771 अग्निवीरांनी वांटो घेतलो. प्रशिक्षण केंद्र सिग्नल 2 चे कमांडंट ब्रिगेडियर हर्ष भाटिया हांणी अग्निवीरांच्या संचलनाची पळोवणी केली. ह्या अग्निवीरांनी 21 सप्तकाचे प्रशिक्षण पुराय करून आता तांकां भारतीय लष्करान आस्पावीत करून घेवपाची प्रक्रिया सुरू जातली. अग्निवीर पथकाच्या संचलनाची पळोवणी केल्या उपरांत ब्रिगेडियर हर्ष भाटिया हांणी अग्निवीरांक मार्गदर्शन केलें. आप सभी ने 10 हफ्ते की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और 21 हफ्ते की एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त की है, जो आपको एक बेहतरीन सैनिक बट एक बेहतरीन सिग्नल बनाने में मदद करेगी. मुझे पूरी उम्मीद है कि परीक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जो आपने कड़ी मेहनत और परिश्रम किया है वो आपको यूनिट में जाकर मदद करेगा और आप देश का नाम ऊंचा करेंगे, हमारी कोर का नाम भी ऊंचा करेंगे. आज पासिंग आउट परेड के टर्नआउट, ड्रिल और शानदार प्रदर्शन के लिए मैं आप सबको मुबारक देता हूं और आपके स्टाफ और इंस्ट्रक्टर्स को भी मुबारक देता हूं. पुरस्कार प्राप्त करने वाले अग्निवीर को मैं बधाई देता हूं. राज्य सरकाराच्या शेती संचालनालयान परंपरागत कृषी विकास योजने अंतर्गत 30 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर ह्या मजगती मडगांवां शेती उत्पादक बायर सेलर कार्यावळीचें आयोजन केलें.
मडगावचे आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी पारंपरिक रिवाजाप्रमाणे ह्या कार्यावळीचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार मडगावचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर, नगरसेविका दीपाली सावळ, शेती खात्याचे उपसंचालक किशोर भावे हांच्या सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। परंपरागत कृषी विकास येवजणे खाला थळाव्या वाठारांत जावपी शेती उत्पादनांत विक्री आनी खरेदी हांकां उर्बा दिवपा हेतान ह्या कार्यावळीचें आयोजन केलां। दक्षिण गोंयांतल्यान सुमार 400 शेतकारांनी 60 स्टॉलांच्या माध्यमांतल्यान ह्या कार्यावळीत आपली उत्पादनां विक्री केली। आमदार दिगंबर कामत हांणी आपल्या उलोवपांत गोंयच्या शेती उत्पादकांची तोखणाय केली। पण म्हाका दिसता तांकां तुमी जर आतां इतके मोठ्या प्रमाणाचेर जर ऑर्गॅनिक जावपाक लागले, युअर फर्स्ट हॅज टू बी ऑन मार्केटिंग। कशा पद्दतीन तांकां मार्केटिंग, तांकां जर फाल्यां कॉन्फिडन्स जालें की आमचो माल मडगांव घेतात लोक, आमकां वचपाक जागो मेळटा, जाल्यार ती मोठ्या प्रमाणाचेर आनी प्रोड्यूस करपाक लागता। आनी दॅट मे बी द सक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर इन द स्टेट ऑफ गोवा अशें हांव मानतां। आनी म्हणून हांव तुमचें अभिनंदन करता। पयलीं म्हणजे हो अत्यंत बरो एक्सरसायज तुमी केला, एक लोकांक सगळें पळोवपाक मेळ्ळें। तरेतरेच्यो वस्तू आमच्या गांवांत गोंयांत कितें जाता हें पयलीं म्हाका खबर ना। की पणसाची हें जाता म्हणून हांवें फर्स्ट टायम गेली पणसाची वायन, हांवें खंय पळोवना, हांवें तरेतरेच्यो वायनी पळयल्या, पूण पणसाची वायन जाता म्हणजे आज म्हाका पळोवपाक मेळ्ळें। अशे खुबशे एक्चुअल तयार करतात ते गांवांत आनी मोठ्या प्रमाणाचेर महिला तातूंत भितर आसात। ह्या कार्यावळीत राज्याचे शेती संचालक संदीप फळदेसाय हांणी बीज भाशण करून उपस्थित शेतकारांक आर्विल्ल्या शेती तंत्रज्ञानाविशीं मार्गदर्शन केलें। फाटल्या थोड्या वर्सांचो जर इतिहास जर आमी पळयलो जाल्यार आमचें प्रोडक्शन जें आसा तें वाडत वयता आनी खूब मोठ्या प्रमाणांत जाता। सो हें प्रोडक्शन करता आसतना आमकां अशें दिसता की जे पळय प्रोड्युसर आसा तांकां खंय तरी मार्केट मेळपा जाय। आनीक ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान विचार करून आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट कितल्योश्योच येवजण्यो आमी इम्प्लिमेंट करता आनी ह्या येवजणेच्या मार्फतल्यान आमचे ऑनरेबल आमच्या गोंयचे राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमच्या गोंय राज्याचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक हांच्या मार्गदर्शना खाली आमी आमचे जे पळय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा ते आमी खूब मोठी पावल मारता, मोठी वाटचाल करता आनी हेजोच एक भाग म्हणून आयज आमी ही बायर सेलर मीट आमी ऑर्गनायज केल्ली आसा। देशभरात सध्या शिंयाचें ल्हार पातळ्ळां, जाल्यार दुसरे वटेन बंगालच्या खाडयेंत उड्या दाबाचो पट्टो निर्माण जाल्ल्या कारणान फेंगल नांवाचें चक्रीवादळ तयार जालां। भारतीय हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण बंगालच्या उपसागरांत निर्माण जाल्लें फेंगल चक्रीवादळ शेनवारा सांजे मेरेन पुदुचेरीच्या दर्यादेगेर पावपाची शक्यताय आसा। चक्रीवादळा सारखें वातावरण निर्माण जाल्ल्या कारणान दर्यादेगे वाठारांत रावपी लोकांक सादुरकायेच्यो सुचोवण्यो दिल्यात। तमिळनाडू आनी पुदुचेरीच्या प्रशासनान जायते उपाय येवजिल्यात। दर्यांत उंचायेची ल्हारां येवपाक लागिल्ल्यान दर्यादेगेर रावपी लोकांक आलाशिरो केंद्रांनी हालयल्यात। राज्य प्रशासनान सुरक्षा यंत्रणेत सतर्क रावपाचे आदेशूय दिल्यात। आनी तांणी निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। त्या खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुमी भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुमी पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्या तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।